21 जुनाक जावपी योगा दिसाक गोंयान केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हजर रावतले अशी माहिती केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या। केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण गोंयान 2 आयकॉनिक थळांचेर योगा दीस आयोजित केला। हातून आग्वाद जेलीच्या वाठारांत जी कार्यावळ जातली थंय केंद्रीय मंत्री जाल्यार पोरण्या गोंयच्या सेंट कॅथेड्रल चर्चीत वाठारांत जावपी योगा दिसाक श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले। त्या शिवाय गोंयान पंचायत, शार, सरकारी कार्यालयां तशेंच हेर जाग्यांचेर योगा दिसाच्यो कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती नायक हांणी दिल्या। कारण ठरयला की जवळजवळ 75 ज्यो ASIच्यो आयकॉनिक सायट्स आसात ह्या हातूंच्यान 75 जाग्यार देशभरांत म्हणजे देशाची 75 वर्सां आज स्वातंत्र्याक पूर्ण जाता त्या मदीं अशे 75 कार्यक्रम घेवप देशभरांत वेगळे अशे पद्दतीन ठरले। आनी ताजोच एक भाग म्हणून आमी खरोखर भाग्यशाली आसात की गोंयान एका तातूंत 2 कार्यक्रम आमकां मेळ्ळ्यात। पयलो एक कार्यक्रम जो आसा तो ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आणि कॅथेड्रल चर्च हाच्या मदीं ASIच्या सायटीर जातलो। आनी दुसरो प्रोग्राम जो आसा तो प्रोग्राम आग्वादा फोर्ट ह्या किल्ल्यान जातलो। ओल्ड गोवा जो कार्यक्रम जातलो ताका म्हाका उपस्थित रावपाची संदी दिल्या आनी जो आग्वाद फोर्टान जो कार्यक्रम जातलो ताका आमचे जे फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर आणि जलशक्ती मिनिस्टर श्री प्रल्हाद सिंग पटेल ह्या उपस्थित रावतले।